भौशिक बांधकाम मंत्री दीपक पावसकरान मंगळारा आपल्या कामाचो ताबो घेतलो आणि 3 घोषणा केल्यो. जायकाची सगळी कामां 6 महिन्या भितर पुराय करतलो. सगळे महामार्ग फुडल्या वर्सा भितर तयार जातले आणि सगळ्या शारांनी घरातले म्हेळे उदक व्हरपाच्यो लायनी तयार जातल्यो. फाटली 15 वर्सां सुदीन ढवळीकर काँग्रेस आणि भाजपाच्या राज्यात भौशीक बांधकाम मंत्री आशिल्लो. पण नवो मुख्यमंत्री येतकीर राती भितर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीत बंड जाले आणि सुदीनाक सरकारांतल्यान भायर मारून पावसकर नवो भौशीक बांधकाम मंत्री जालो. मंगळारा मंत्रालयात येवन ताणें सगळ्या अभियंत्यांची बसका घेतली आणि उपरांत गोवा 365 ही माहिती दिली. PWD डिपार्टमेंटाच्या आज म्हाका मिनिस्ट्री म्हणून ताबो घेतला काल आणि आयच्यान आमचे डिव्हिजन 1 to डिव्हिजन 24 म्हणजे 24 डिव्हिजन आसा आणि 24 डिव्हिजनाच्या आमी जे आमचे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर SC आणि एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर हांकां आमी आपयले आणि टोटली प्रोजेक्टांचो रिव्ह्यू आमी घेतलो. तशेंच आमी नॅशनल हायवेचे आमचे ऑफिसर जे आसा तांकांय आपयले. तशेंच सिवरेज कॉर्पोरेशन आसा आमचे कडेन तेंच्या ऑफिसरांक आपयले. जायकाचे जो विशय आसा जो सावले डॅम साकून मार्मुगो जायका प्रोजेक्ट आसा तो 85% कंप्लीट जाला. 15% इनकम्प्लीट आसा. कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट केल्या, नवीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केले ना. कित्याक केलें ना हेजेर आमी विचार केला आणि सगळी माहिती घेतलेली आसा आणि येणाऱ्या काळ नवीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करून हो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमी कंप्लीट करतले फुडल्या 6 महिन्या भितर. घरांतल्यान म्हेळा उदकाचेर उलयतना पडून उरिल्ली सगळी कामां पुराय करपाचें ताणें उतर दिलां. पूण त्या खातीर आनीक थोडे पयशे जाय ते आमी केंद्रा कडल्यान घेतले अशें तो म्हणटा. आनी हाच्या फुडें नव्यान येवपी इमारतीक स्वताचे म्हेळ्या उदकाचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्प सक्तीचे करतले अशें तो म्हणटा. ज्यो मेगा प्रोजेक्ट आसले तांकां आमी कंडिशन घालतले. ही जी कनेक्शन आसा सिवरेज पब्लीक सिवरेज कनेक्शन आसा ती घेवपाक आमी तांकां कंडिशन घालतले. त्या भायर हायवेची सगळी कामां फुडल्या वर्सा मेरेन काबार करपाचो आदेश ताणें दिला. नॅशनल हायवे आमच्या काणकोण टू पत्रादेवी हो नॅशनल हायवेचें काम जोरान चालू आसा. हेजें आमी फुडल्या विकाक इन्स्पेक्शन दवरलां. तशेंच मांडवी ब्रिज टू मोल्या हेय नॅशनल हायवेचें काम चालू आसा. लोकांक त्रास जाता आमी पळयता. ट्रॅफिकाक गोंयच्या ट्रॅफिकाक त्रास जायना आसतना नॅशनल हायवेच्या बेगींतल्या बेगीत आनी क्वॉलिटीचें वर्क जें कितें काम करतात तें क्वॉलिटीचें वर्क म्हणजे काम आमी नॅशनल हायवे करून दवरतले आणि जे 2020 म्हटल्यार हे नॅशनल हायवेचें काम कंप्लीट जावपाक जाय तें आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कंप्लीट करून घेतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.